येवकार हांव जवाहर सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स। दिवचले उपरांत आता लाडफे गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर बंदी। सातेरी देवस्थान समितीचो निर्णय। 8 जानेवारीक जातलो कालो। स्टॉल घातल्यार खंय करतले कारवाय। शेनवारा कांय कडेन घसघशीत पावसाची शक्यताय, पूण 7 जानेवारीक सावन परत आसले तशें सुकें। हवामान विभागाचो अदमास। गोंयकारांचे मानगुटेर बसला कोयरा विशय। म्हापशेची नुस्तें मार्केट जाला कोयराचे आगर। पळयात स्पेशल रिपोर्ट। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोयर हो राज्याचो एक गंभीर मुद्दो जावन रावला। म्हापसा नुस्तें बाजारात कोयराचो विशय तकली वयर काडपाक लागला। वाठारांत घाणीचें साम्राज्य तयार जालां। संबंधित यंत्रणा केन्ना जागी जातली काय, पळयात नितीक्षा गांवकाराचो खास रिपोर्ट। म्हापशेचे जे नुस्तें मार्केट आहा थंय आयज आमकां बरीच बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। वयता थंय फक्त कोयराच्यो राशी। इतलो थंय आयज घाण वास निर्माण जाल्लो आसा की ही जी गार्बेज आसा ती कुजलेली आसा। तशेंच हांगाचे उदक आहा जो व्हाळ व्हांवता थंय आयज आमकां बरीच बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। हांगा जे नुस्तें मार्केटीची जी बिल्डींग आसा, जे कॉम्प्लेक्स आसा, थंय जे काम चलतालें ताज्यो डेब्री सुद्दां थंय सकलूच डंप केल्लेल्यो आसा। थंय जो क्लीन करपाक जाय ते क्लीन आयज थंय केल्लें ना। आनी इतली गार्बेज आयज पडिल्ली आसा आनी कोणाकूच काय पडिल्लें ना। जो त्या वाठाराचो कावन्सिलर आसा जे एरियेचो काय खंय पडिल्लें ना। वयता थंय फक्त एडवर्टिजमेंटाचे बॅनर आमकां पळोवपाक मेळटा, पण जो क्लिनलीनस आयज थंय जावपाक जाय तो आयज जाल्लो ना। तशेंच जे मार्केटान नुस्त्याचे थंय सायबीण मायचे कपेल आसा, ती कपेल आसा थंय बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा। देवाचे कपेल ते खंय तरी थंय आयज नितळसाण आसपाक जाय, पण ती खंय तरी आयज आमकां पळोवपाक मेळना। तशेंच जे पार्किंग आसा, ज्यो गाडयो 2 व्हिलर पार्क करतात त्योय बऱ्या पद्दतीन हांगा केल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळना। अस्ताव्यस्त अशें हे मार्केटाचो परिसर हांगा जाल्लो आसा। तशेंच जे डिवायडर थंय घातला थंय खंय जी काळजी घेवपाक जाय ती घेतलेली ना। बुरशेपणां आमकां त्या एरियेन आयज पळोवपाक मेळटा। म्हापशा पातळिल्ली घाण सोंसपाक जायना। आयकात फुर्योज जाल्ल्या थळाव्याक। हांव सोदता आनी आमचे मिनिस्टर हांव सोदता। तर आयकात म्हाज्या भावा मोगानू आयज जे कितें जालां, म्हापशा इतलें मोठे शहर आयज म्हापशा म्हणजे पळय टायमाचे पण इतले फ्लॅट आसले आनी आयज हे आतां आमदार हे मिनिस्टर जाल्यात, परत आमचे हे कावन्सिलर जाल्यात, हेंच्यांनी कितें केलां पळय, कांय डेव्हलपमेंट करिना। सगळे पार्किंग येतात पयशे घेतात, पार्किंग येतात पयशे घेतात। अरे पार्किंग पयशे घेतला, गाडयो पार्किंग करपाक तुमी हे करा। आतां आमचे जेसो बाबान हांगा डिवायडर घातला। अरे तुका हांव विचारता, तुका तुजे कडेन इंजिनियर गेला, आर्किटेक्ट घेतलाय तूं कसलो डिवायडर घातलाय? अरे डिवायडर घालपाक तूं जर घातलाय जाल्यार सायडीक पार्किंग जागो आहा रे। डिवायडर घालून सोडलाय, लायटी घालून सोडलाय, सिग्नल, अरे सिग्नल बी चलता। हे कित्याक तूं लोकांक फटींग करतात तुमी? आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आमकां तूं साखळेत पळयताय। तुका आमचे बार्देस पळोवंक जायना? अरे बार्देस म्हणजे गोंयचे व्हडले कॅपिटल मरे। तुजे टायमार सुद्दां म्हापशेकारांचे नांव असले, म्हापशा असले शहर खंयच ना। आनी आयज ह्या आमदारांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी आमच्या म्हापशाची इतली दैना करून सोडलेली आसा की हांकां कितें म्हणपाचें आनी कितें करपाचें हेच तकलेन घेवन आमकां मेंटल जावपाचें पडटा। कित्याक आमी कित्या खातीर आतां व्हिडिओ काडटात, पण ही घाण सोसूंक जायना। वतात ते घाण आजच्या म्हापशान खंय वच, खंयच्या जाग्यार घाण ना, टॉयलेट ना, जर काय ना काय असलें कित्याक करूंक जाय? म्हापशेच्या आमदारान आणि संबंधित कावन्सिलरांनी कानार केंस सोडल्यात काय कितें असो प्रश्न समाज वावुरपी संजय बर्डेक पडला। पळयात। मार्केट फिश मार्केट आसा न्हू, ते एरियेत जी बिल्डींग जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जी सुडाच्या अंडर बांदलेली दिसली, आनी जी बिल्डींग बांदता आसतना जे इंजिनियर इन्चार्ज जे असतात न्हू, तेंची जबाबदारी आसता की ही बिल्डींग बांदल्या उपरांत हे गाडयो कितके लागतले, पार्किंग एरिया कितली जाय, हे प्रमाणे हे आसपाक जाय। समोर पळोवंक गेल्यार आमची गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा, तितून आमची सगळी ऑफिसां गव्हर्मेंटाची म्हापशांतली हांगा हे एरियेन आसा, पण तेंचे पार्किंग लोक जे ऑफिसार येणारे तांकां पार्किंग मेळना आनी हांगा मेळना। मेन मुद्दो म्हणजे हांव रावपाचें कारण कित्याक आय की म्हापशा शहरांत जे म्हापशेकारांचे दुर्दैव जे आहा म्हणटा हांव, म्हापशेचो आमदार
आयज निवडून येवन परत 2 वर्सां जायत येयली, विधानसभेत ताका धाडला आमी. तेका आमी आयज उगडास करता की म्हापशा शहरांत ऑपोजिशन कोण तरी आसा म्हणून ताका हांव उगडास करता. ही बिल्डींग बांदल्या उपरांत हो कचरो म्हाका खबर ना म्हापशेचो आमदार हांगासून कितले फावटी हांगा नुस्त्याच्या मार्केटान येता, बाजारान भाजी व्हरपाक येता जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण तेच्या वांगडा तेजे साथी जे आसा ते कावन्सिलर, जबाबदार कावन्सिलर जे आसा तेंची तितलीच जबाबदारी आसता की हांगा जी घाण जी पडलेली आसा, हांगा जी सायबीण माया आमची आसा हांगा वयल्यान केली ती हांगा सायबीण माया आसा, ती धाकटुली इंग्लिशीची चर्च बांदलेली आसा, तेच्या कुशीक हांगा उबो रावत जाल्यार घाणी मारता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. राय आणि बोड्ड्या बॉर्डरी वयल्या कब्रस्तानाचे डिमार्केशन आयज परत स्थगीत दवरचे पडले. बाउंड्री पॉइंट्स निश्चित करून फुडल्या सप्तकात डिमार्केशन करचे असे दोनूय गटांचे म्हणणे देखून पालिकेचे सर्वेराक आयज परत वचचो पडलो. पळयत पुराय खबर. गोगोळ संसड्या वयल्या नियोजित कब्रस्ताना खातीर डिमार्केशन करपाचे असले, पूण राय आणि बोड्डेच्या थळाव्यांनी ताका विरोध केला. मडगांव नगरपालिकेन सर्वेक्षण करपाचे थारायले. राया चर्चीक ते विशीं कळीत केल्ले. 2 पंचायत वाठारांतल्या जमनीत ते जावपाचे आसा, देखून दोनूय बाउंड्री पॉइंट स्पष्ट करात आणि मागीरच काम सुरू करात अशें थारले. आयकात दोनूय गटांक. आयज आमकां राया चर्चीक डिमार्केशनाचो नोटीस येयलो, त्या पासत आमी हिंगा येयल्ले आनीक ते डिमार्केशन करता म्हूण सांगले. पूण आमी इल्ले ऑब्जेक्ट करता कित्याक आमची बाउंड्री आणि तेंची बाउंड्री कॉमन बाउंड्री, बट दे ऑल्सो डोंट नो वेर द बाउंड्री इज. सो फर्स्ट ते आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो ते बाउंड्री पॉइंट्स हाडा, देन ओन्ली वील अलाव यू टू एंटर. वी हॅव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल फॉर दियर demarcation, provided we and they know where the boundary points are, and then we should go ahead. So now what they said is that first they'll bring that points and then next week they'll be finalizing with the demarcation. Our land, the St. Joachim Chapel land, is a land which was given on lease by the Margaon Komdar, 16,000 annual square meters. 16,044 was the exact square. So we don't have to do, it's not a part of the land acquired for Kabristan or burial grounds. So we are outside that part. So it was was given to us in 1989, somewhere in 89, depending over 34 years back. So I just want to make it clear that we are not our land, which is 50/2, is not a part of the acquired land. आणि हे आवर लेडी ऑफ स्नोज नाया चर्चीच्या अटर्नीचे म्हणणे. आयकात विलियम बारेटो. नोटीस येयलो, लेटर येयली की आमी प्रेझेंट आसपा जाय म्हणून डिमार्केशन करूं येता म्हणून. हांव एज अ एटॉर्नी ऑफ पब्लिका इग्रेजा दे राया ही प्रॉपर्टी दिसता ती आमची रायची गोजीची. प्रॉब्लेम कितें जाली ना, डिमार्केशन आमकांय सारकी ना. ते म्हणटा डिमार्केशन केल्लें म्हणटा ताणें पयलें. आमी ताका म्हणलें डिमार्केशन सारकें जातोच तुमी पळया, फातोर घायल्ले म्हणून. फातोरूय कांय ना तिका. सो हांव कंटेंट इज दॅट आमगे हें आहा दॅट आमी प्रॉपर्टी वचोच ना, कित्याक आमकां खबर ना, झाडांय कातरून दिना आमी. सारकी क्लॅरिटी जाली बगर. आज सर्वे करपाक दिना ना, आमी प्रॉपर्टी भितर सरोंक दिना. आनी ताणेंय म्हणलां बोर्दा चॅपला तेंगेले प्रॉपर्टी हांव अलाव करना भितर सरपाक. आनी आमी एक झाडूय कातून दिना अनलेस सगळें क्लियर जालें बगर. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिवचले येरादारीचो प्रश्न दिसान दीस घुसपा गोंधळाचो जायत चल्ला. पालिकेन बऱ्योच घोशणा केल्यात पण अजून हालचाल दिसना. ट्रॅफिक पुलीस हायवेचेर ताळाव दितना दिश्टी पडटात. त्याच वेळार शारांतल्या भितरल्या रस्त्यांनी नो एंट्रींतल्यान लोक बिनधास्त गाडयो धांवडयतना दिश्टी पडटात. बाजारांतले पार्किंगय दुकानदारांक जड जावपाक लागला. दिवचल काँग्रेसीन हाचेर आवाज काडला. पळयात. आमचं काय आहे ना, तुम्ही फायने मारताय आम्ही जर पळयत जाल्यार फक्त फायनेरूच दिसता ट्रॅफिक पुलीस, वायट धर नाका, पण ऑन ग्राउंड पळयत जाल्यार फायनेरूच फक्त दिसता. रातची कितके उत्तर ही राती 8 सुमार
आमचो ड्युटी टायम असो आसता सकाळी 7 ते 2 आणि 2 ते रातचे 8. दिवचले पार्किंग तसेच ट्रॅफिकाची जी समस्या आसा सामकी बेगीन जाल्लेली आसा. म्हणल्यार खुबश्या जाग्यांचेर पार्किंग ना, तशेंच सायनबोर्ड्स ना. त्या खातीर काल ब्लॉक काँग्रेसचे आसा तेंच्यांनी ट्रॅफिक पुलिसां वांगडा एक मिटींग केली. तेंच्यांनी लॅटर दिल्लें आसा की बिचोलेचे जे खुबश्या जाग्यार कंजेशन जाता, लोकूय आपले जे आसा ते सांबाळना, खंयसरूय पार्किंग करतात, खंयच्यानूय नो एंट्रीन हें करतात. ट्रॅफिक पुलीस आपलें काम करतात, पूण लोकांनी तांकां सहकार्य दिवपाक जाय असो आमकां दिसता. पूण लोकांची जाय तशें सहकार्य तांकां मेळना. ताका लागून जे कंजेशन तशेंच पार्किंगाची जी समस्या ती दिसान दीस वाडत आसा दिवचले, ताचेर नियंत्रण दवरपाक जाय. त्या खातीर जे ब्लॉक काँग्रेस आसले तेंच्यांनी लेटर केला की खुबश्या जाग्यांचेर ट्रॅफिक पुलीस डिप्लॉय करपाक जाय की ट्रॅफिक आमचे नो एंट्रीनसून लोक एंट्री करतात आनी ताका लागून एक्सिडेंटूय जावपाक शकता. अजून पर्यंत अशें एक्सिडेंट जावंक ना, पूण जावंक शकता. कित्याक तर खुबश्या जाग्यांचेर बोर्ड थोडे आसा नो एंट्री म्हणून, पूण थंयसून लोक नो एंट्रीसून एंट्री मारतात आनी जे सारकें आसता ते लोकांक तेजो त्रास सोंसचो पडटा. पूण आतां जे हें केलां काँग्रेसीन त्या खातीर जावपाक जाय. जे ट्रॅफिक पुलिसांनी म्हटलां की जे सायनबोर्ड्स बी घालपाक जाय ते रिस्पॉन्सिबिलिटी हेंची म्युन्सिपाल्टीची. म्युन्सिपाल्टीकूय आमी म्हटलेलें की तेंच्यांनी आतां एक कारवाय करपाचें आहा. थोड्या दिसांनी बिचोले पे पार्किंगूय जातलें. त्या उपरांत कशी कितें ट्रॅफिक समस्या सुटता ती दिवचोची ती आमी पळोवपाक जाय. तशें आमी पळयता हायवेचेरूय ट्रॅफिक रावतात आनी हेंचेर लक्ष दवरतात. ते बी सारकें जावपाक जाय आनी तेन्नाच दिवचोलेची जी ट्रॅफिक तशेंच पार्किंगाची समस्या सुटतली. ट्राफिक सेलाक PIक मेळपाक गेल्ले आमी गेले आमी 20 नोव्हेंबराक एक लेटर दिल्लेलें रिगार्डींग वेरियस ट्राफीक इश्यूज. ट्राफीक मॅनेजमेंट बरोबर जायना तेजे खातीर आनी तेच्या उपरांत खुबश्या फावटी आमी ट्राय केली PIक मेळपाक की मेळूंक ना. आयज लकीली आमकां मेळ्ळें आनी बिचोलच्या सगळ्या ट्राफीक वेवस्थे बद्दल थंय कंजेशन जाता. काल एक म्युन्सिपाल्टी मार्केटान बुधवार काल इतलो ब्लॉक जालो की थंय लोकांक पांय घालपाक जागो नासलो, इतलो रस्त्यार ब्लॉकेज आसली. सो ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी आज सविस्तर चर्चा केली PI बरोबर आनी PIनूय सांगलां की खुबश्यो जे लोकूय सहकार्य करना किंवा थोडे सायनबोर्ड तेंच्यांनी म्हणटा ते आमी ऑलरेडी म्युन्सिपाल्टीक कळयला की सायनबोर्ड जे खुबशे पिड्यार जाल्ले ते घालून दिवचे आनी PWDकूय कळयला म्हटलें. सो म्हाका दिसता खंय तरी सरकाराचे ही डिपार्टमेंटां वेगळी वेगळी आहा. PWD आसा, म्युन्सिपाल्टी आसा, मागीर ट्राफीक सेल आहा, हेंच्या मदीं कोलॅबोरेशन ना. म्हणून दिवचलची ट्राफीक वेवस्था ही सगळ्यान चड कोलमडलेली आसा आनी हेतून सफर सगळ्यान चड जाता ते लोकल्स. सो आयज PIन आमकां एक आश्वासन दिलां की आपूण म्युन्सिपाल्टी बरोबर तशेंच PWD बरोबर मेळोन जे कितें कमी आसा सायनबोर्ड जावं आनी कितें खंय प्रॉब्लम आसा ते आमी सुरळीत करतले म्हणून. शॉप ओनर्स आसा हेंच्या कडेन जे ओनर्स आपले कस्टमर कोण येता तांकांय तेंच्यान सांगपाचें गरज आसा की बाबा गाडी रस्त्यार तुम्ही मदीं लायला ती म्हणजे सायडीन लायन यो. अशा तरेचे कॉपरेशन जाय. 4 व्हिलर सगळ्यांनी भितर बाजारात हाडपाची. एटलीस्ट 4 व्हिलर बाजाराच्या भायर मार्केटाच्या भायर दवरपाक जाय. जाल्यार थंय आमचे ट्रॅफिक. त्याच बरोबर पार्किंगेचे सुद्धा खूबशे प्रॉब्लेम आसा. प्रॉपर मार्किंग ना. हे सुद्धा म्हाका दिसता PIन आतां सांगल्या प्रमाणे म्युन्सिपाल्टीन खंय तो प्लान ते तयार करता. ते कितलो दीस जाले तयार करता ते हांव नकळो, पण जितले बेगीन जाता तितले हे इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय पार्किंगाचें. ब्लेम करपाचें न्हू. म्युन्सिपाल्टी बी आहा तितून, आमची PWD बी आहा, तेंच्यांनी प्रोवायड करूंक ना. वॉट एवर सिग्नल सायन बोर्ड जाता ते कांयच ना. ते बाबडे कितें करतले म्युन्सिपाल्टीचे हें काम आनी खुबशे सायन बोर्ड पिड्यार जाल्या, रस्टेड जाल्या. हे तेंच्यांनी क्विकली करून आनी मार्किंग करपाची ती व्हायट पेंट लावन बी ते करीत जाल्यार म्हाका दिसता बिचोलेचे सुदार जातले. आनी हितून सगळ्यांनी मेळून आनी हांव रिक्वेस्ट करता पब्लिका कडेन बी की जेन्ना बाजार आसता बुधवारा दीस तुमी मातशे सांबाळून आनी सगळ्यांक एक्सेस दवरून आपणाच्यो गाडयो पार्किंग करपाचें आनी हें करपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. काले जात्रांनी गोबी मंचुरियन स्टॉलांक विरोध करपाच्यो घडणुको गोंयांत वाडपाक लागल्यात. दिवचले उपरांत आतां लाडफे गांवांत सांतेरी देवस्थान समितीन 8 जानेवारीक लाडफे जातले काल्यांत गोबी मंचुरियन स्टॉलाचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. दिवचले लाडफ्या 8 तारखेक जातल्या काल्याक गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर बंदी घातल्या. कोणेय स्टॉल घातल्यार तांचेर कारवाय जातली अशें देवस्थान समितीचो अध्यक्ष विष्णू मळिकान सांगले. हे स्टॉल नितळ नाशिल्ल्यान थळाव्यांच्या जिवाचेर परिणाम जावपाक शकता.
ताका लागून देवस्थानाच्या समितीन गावातल्या ह्या स्टॉलांचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला अशें समितीचो सचिव प्रमोद मणिकांत सांगले. आरोग्याक हायजिनीक आसता ते बेश्टे आमच्या गांवाचें नांव कितें लावचें स्टॉल लावचें तेका लागून आमी पयलीं प्रतिबंध घेतला. पूण कितें पूण मातसो आमकां डिले जालो हें करपाक लोकांनी थोडे लोकांनी घातलेले हांवें तांकां आमी नाका म्हूण सांगलें तेंच्यांनी बरो आयकलें आनी काडलें. तेका लागून पयलें इन एडवान्स करून आमी हें करता की तेंच्यांनी हांगा येवपाचें हांवें घालून येवपाचें की 8 तारखेर आमच्या सातेरी देवी केळबाई देवीचो कालोत्सव आहा. त्या कालोत्सवा निमतान हांव सगळ्यांक आमंत्रीत करता सगळ्यांनी आमच्या कालोत्सवाक येवचें. तशेंच आमी सांगूंक सोदता की गेल्या वर्सा प्रमाणे यंदाय आमी गोबी मंचुरियनचे स्टॉल बी लावपाक जे जीवनाक हानिकारक आसा ते स्टॉल लावपाक आमी प्रतिबंध केल्लो आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया आणि गिरदोळी क्लबा मदीं GFA सेकंड डिव्हिजन सर्त जिखपा खातीर अटीतटीची लढत जाली. ही फुटबॉल सर्त 1-1 अशी बरोबरीचेर सोंपली. अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया आणि गिरदोळी क्लबान GFA सेकंड डिव्हिजनात आघाडी मेळोवपा खातीर बरीच झूज दिली. 1-1 अशी बरोबरी जाल्ल्यान लीग ठप्प जाली. नावेलच्या रोजरी खेळामाळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. दोनूय पंगडांनी जैतिवंत जावपा खातीर धडपड केली. अखेरेक स्कोर लायन 1-1 अशे बरोबरीत सोंपली. पळयात रोमांचक डावपेच.
365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. शेनवारा कांय वाठारांनी घसघशीत पावस पडूं येता, अर्थात कांय कडेनच तो घालून घेतलो. पूण 7 जानेवारी सावन परत असले तशें सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. राज्यात फाटल्या कांय दिसा सावन कांय प्रमाणात पावस पडत आशिल्ल्यान उण्यांत उणे फुडले 2 दीस तरी पावस कायम उरपाची शक्यताय आसा. राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी ना, पूण शुक्रारा राती 11:30 वरां मेरेन गोंयचे दर्यादेगेर खडबडीत दर्यादेग जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. कांय प्रमाणात मळब नितळ आसतले असो अदमास IMDन उक्तायला. 7 जानेवारी कांय वाठारांनी दव आनी धुके पडटले. शेनवारा तापमान अनुक्रमान 33 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. शेनवारा कांय सुवातांनी हलको पावस. 7 जानेवारी सावन सुकें हवामान. शुक्रारा राती 11:30 वरां मेरेन गोंयच्या दर्यादेगेर खवदळ. शेनवारा कांय कडेन मळबांत कुपांची दाटी. 7 जानेवारी कांय कडेन दव आनी धुके. शेनवारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटलो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.